नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगा वांगडा जाली बसका। कासावलेत थ्री किंग्स फेस्ट मनयल्या व्हडा उमेदीन फेस्ट मनोवपाक भाविकांची पळोवपाक मेळ्ळी गर्दी। सांप्रदायिक विचारसरणीक लागून एके काळात जाल्ली देशाची फाळणी आता परतून तशी स्थिती निर्माण जावपाची आसा शक्यताय आदले केंद्रीय मंत्री शशी थरूर हांणी उक्तायल्या चिंता। आणि मुख्यमंत्र्यांची भिवपाची गरज नाही घोषणेचो भाजपाचो आमदार निलेश काब्रालान घेतलो समाचार। कुडचड्यावेली सगळी कामां अडकून पडिल्ल्यान काब्राल फुरियोज। आता खबरो विस्तारान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नेमपाच्या घडामोडींक सद्याक नेट आयला। प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या सर्तीत आघाडीर आशिल्ल्या भाजपाच्या काही ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची सोमारा पक्षाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगा वांगडा बसका जाली। बसका आटपून भायर सरले उपरांत अरुण सिंगान प्रदेशाध्यक्ष नेमणुकीचेर उलोवप टाळ्ळें। अरुण सिंग सांगता ते प्रमाण फक्त पक्ष संघटना मजबूत करपाच्या विशयाचेर चर्चा जाली। खंय भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग आयतारा सांजे गोंया आयिल्लो। सोमारा ताणें प्रदेशाध्यक्ष पदाचे सर्तीत आघाडीर आशिल्ल्या भाजपाच्या कांय ज्येष्ठ फुडाऱ्यां वांगडा बसका घेतली। पूण हे बसकेत प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर कसलीच चर्चा जावंक ना। फकत पक्ष संघटना मजबूत करपाचेर उलोवप केल्ल्याचे अरुण सिंगान भाजपा कार्यालयातल्यान भायर सरले उपरांत सांगलें। आयकात ताचें म्हणणें। सर क्या हुआ मीटिंग में? अभी कुछ नहीं, अभी मीटिंग होने वाली है। ओके। डिस्कशन हो गया ना स्टेट प्रेसिडेंट के लिए आए थे। अभी कोर कमेटी बैठा है। उनका क्या हो गया सर जी प्रेसिडेंट के लिए अभी डिस्कशन वो लोग बोल रहे थे कि आप डिस्कस कुछ हो गया करके कैंडिडेट संगठन की चर्चा हो रही है और बूथ अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जो नए बने हैं उसके बारे में और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए ये सब चर्चा है। उसके ऊपर अभी जो रिपोर्ट बनाया आपने कि कोई रिपोर्ट नहीं बनती भाई। प्रदेश अध्यक्ष सर वो कैंडिडेट्स अभी आपको मिलके गए उनके वो ऊपर ऐसा क्या? कुछ चर्चा नहीं। आम्ही आसात बीजेपी ऑफिसाचे भायर आणि आज सकाळी बीजेपी ऑफिसान हे घडामोडी ज्यो घडटात त्यो आमी तुमचे मेरेन घेवन येतात। आणि आज सकाळी सावन जो अरुण सिंग जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपीचो तो हांगा गोंयान पावलेलो आसा आणि तेणे सकाळी 9:30 सुमार तो ऑफिसान पावलेलो आणि तेणी ज्यो मिटिंग्स आसात जे बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्षाचे जे कॅन्डिडेट्स आसात त्या कॅन्डिडेट्सां बरोबर तेणे 1 बाय 1 मिटिंग्स घेतलेले आसात आणि तो आतां भायर सरला। पूण भायर सरून तेणे आमकां अशें सांगलां की आमी संघटन मजबूत करपा खातीर आमी ह्यो मिटिंग्स घेतल्यात म्हणून। पूण आमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा ते अशी आसा की ही जी मिटिंग्स आसात ती मिटिंग तेणे 1 बाय 1 जे कोण बीजेपीचे जे प्रदेश अध्यक्षाचे जे कोण कॅन्डिडेट्स आसात ते कॅन्डिडेट्सां कडेन तेणे 1 बाय 1 डिस्कशन केल्लें आसा आणि तो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट ते सेंट्रलाक दिल्ली घेवन वयतले आणि मागीर थोड्याच दिसांनी आमकां जो बीजेपीचो स्टेट प्रदेशाध्यक्ष जो कोण मेळपाचो आसा तो मेळटलो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर। सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचपी खंयचीय धोरणां मांडटना सगळ्यांची मतां विचारांत घेवपी अशी आमच्या देश भारताची वळख। पूण एका काळार सांप्रदायिक विचारसरणीक लागून भौगोलीक फाळणीकूय आमच्या देशाक तोंड दिवचें पडिल्लें। आतां परतून अशीच विचारसरणी तकली वयर काडपाक लागल्या, जाका लागून घडये आमच्या देशाच्या आत्म्याचीच फाळणी जातली अशी चिंता आदले केंद्रीय मंत्री शशी थरूर हांणी उक्तायल्या। Claim to try to seek to create a new India. This old idea of India is repugnant. Their conception of an Amrit Kaal is premised on India belonging only to people of their faith. The India of 1971, the India of Ambedkar, Nehru, Mahatma Gandhi, to whom Ishwar and Allah were but different names for the same Almighty. And Gandhiji, don't forget, was shot dead for defending the plural and peaceful idea of India. This appalls our ruling party. Petrified of the power of a united people, they have sought to divide us on communal lines. Why else would the ruling party on the campaign trail this year and last year in 24 launch a savage assault on our republic's religious pluralism? Addressing a rally in Rajasthan, the Prime Minister described Muslims as infiltrators and thundered that when the Congress party was last in power, it made Muslims the foremost recipient of India's resources. He declared that the Congress and its allies would snatch away the Hindu majority's hard-earned wealth and give it to Muslims, sparing not even the Mangal Sutras of their mothers and sisters, and adding that they would redistribute wealth to Muslims, described as those who have more children, and even promote Sharia law. Electoral politics aside, this disgraceful scaremongering
about 200 million of his fellow citizens, all of whom he is constitutionally pledged to serve, was in keeping with the Hindu chauvinist doctrine the Prime Minister imbibed in his childhood and youth, and which he sadly reflects. And when the Prime Minister himself leads this reprehensible communal chorus, others, perhaps in a bid to ingratiate themselves with the powers that be, do not remain far behind. Even in some cases, judges and some judges, who are supposed to be the custodians of our rule of law and equality before the law. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची भिवपाची गरज नाही घोषणेचा समाचार आता खुद्द भाजपाचा आदलो मंत्री आणि आमदार निलेश काब्रालान घेतला. मतदारसंघातली उदरगतीची कामां अडकून पडिल्ल्यान काब्राल चाळवलो. निलेशाक रडपाची गरज ना. हांव खरेंच सांगता, पार्टी खातीर जेणी सॅक्रिफायस दिला ते पार्टी केन्नाच विसरना. सद्याक भाजप मंडळ अध्यक्ष ठरवपाचें काम चल्लां. कुडचड्यार भाजपाचो नवो मंडळ अध्यक्ष म्हणून मनोज कुमार नायकाची निवड जाली. नव्या मंडळ अध्यक्षाचे नेमणुकेचे कार्यावळीत भाजपाचो आमदार निलेश काब्रालान मुख्यमंत्र्याचो समाचार घेतलो. वर्सां पयलीं कुडचड्यार येवन भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान घोशणा दिल्ल्यो, मात एक्काय उदरगतीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय जाल्लें ना. ही कामां आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर न्ही, तर कुडचडकरांच्या फायद्या खातीर आसात म्हणून काब्रालाचो आर्ग्युमेंट. बरे इमारती जावच्यो, बरे गोष्टी कुठल्या खातीर जावच्यो, ह्यो चालू केल्या तुमच्या संकल्पनेन म्हजे कडल्यान चालू केल्यो 2012 आनी अशे आमचे प्रोजेक्ट आतां बंद पडलेले आसा. जावं बस स्टँड बंद पडलेलो आसा, स्विमींग पूल प्रोजेक्ट आतां एअरपोर्ट प्रोजेक्ट आतां 4 वर्सां जालीं तेजे फुडाकार वचना. अशे खूब प्रोजेक्ट हँडलूम सेंटर ठेवता काय खबर आसा, बंद पडलेलो आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट आयटीआर रिमेडिशनल प्रोजेक्ट मुन्सिपल मार्फत आमी 2 बिल्डिंग उबे केल्या, थंय बंद पडलेलो आसा. अशे खूब प्रोजेक्ट बंद पडलेले. म्हाका लागून न्ही चालू केल्ले कोणे? हांवें तुमी सगळ्यांनी चालू केल्ले. आज फाटीं हॉस्पिटल जेन्ना चालू केल्ले तेन्ना म्हाका सीएमान हे परत जालें पळय हॉस्पिटलान, आनी आमी हॉस्पिटल बरें हे वाटार आमच्याच लोकां खातीर आमी स्वार्थी न्ही, आमी कुडचड्यार लोक स्वार्थी न्ही, आमी लोकां खातीर सगळ्या खातीर चिंतता आनी आमचें हॉस्पिटल ते भशेन आमी केल्लें आसा. आतां डायलिसीस बेड कुडचड्या वयले लोक येतात, सगळे आवता वोट येतात. फाल्यां परवा आमी 2 बेड घालता, 8 करता. सो म्हजें सांगपाचें कितें आलें, हॉस्पिटल जर इनोवेट केलें, आमी एक स्वप्न दवरलें गायनेकॉलॉजी वॉर्ड हो केल्लो आसा 25 बेडाचो. थंय मेल बेड आसा 80, फिमेल बेड 80. सर्जरी ओटी केली, सगळी गोष्टी कित्याक केल्यो आनी कित्याक हांवें कोर्स करून येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदलें की आमकां ह्या लोकांक सुविधा मेळपाक जाय. हे परस पयलीं पिवपाची गरज आसता, रडपाची गरज ना अशें स्थितीन सांगून हे परस जालें. हे हॉस्पिटला खातीर आमी फुडें वचना. हांव कार्यकर्ते मागता सगळ्या कडेन. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत, विश्वजीत बाबा आनी बाकीचे मंत्रिमंडळ आसा ताका सगळे बस स्टँडाक कॉमिनाक लागता. आर्ट कल्चर लायब्ररी, आर्ट लायब्ररी अशें गोविंद बाबाक लागता. अशें करून हे सगळे प्रोजेक्ट जे आमी चालू केले फुडें वचपाक जाय. तुमचो साथ जाय पडटा. हांवें केन्ना मागूं ना अशें भव्य केन्ना हांव फुडें व्हरोन म्हणटालें. पूण आतां 2 वर्सां 2 वर्सां उरल्या. फाल्यां कशी खोटा लागोवपाक नाका की निलेश काब्राला उरले. म्हाका लागून कितें करता चालू केलें हांवें आनी लोकां खातीर आपण करपाक, म्हजे खातीर न्ही. जे गोश्टी आमी करता तेन्ना उलोवप मारतली, हांव उलोवप मारतलो. हांव पयलीं सीएमाक सांगतलो की अशें प्रेस बी म्हाका फाल्यां पेपराचेर बातमी हाडटले. कामां जायनात म्हणून काय मंत्रीपदा वयल्यान काडला ह्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान काब्राल उलयलो ते मात कळपाक मार्ग ना. एका तेंपार काब्राल विधानसभेत भाजपाक डिफेंड करपी धडधडीत तोफ आशिल्लो, मात आतां काब्राल ओग्गी आसता. घडी एक काम सुरू आणि वैज मरू अशी काब्रालाची भाजपाच्या बाबतीत भावना जाल्ली आसूये. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. 70 भागात धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. आयतारा 70 तालुक्यातल्या कांय वाठारांत 5 दीस जाल्यार कांय वाठारांत 7 दिसांचो धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. मासोर्डे वाळपयच्या 7 दिसांच्या धालो उत्सवाक बायलो व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्ल्यो. पळयात धालो उत्सवाची कांय खिणचित्रां. आयज ह्या पौष म्हयन्यान आमच्या गोंयान वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या गांवांनी धालो मनयलो वयता. तसोच आमच्या मासोर्डे हांगासर 5 दिसाचो धालो जाता आनी आमच्या ह्या धाल्याचे आयज आमी मान थारला.
पयले रातीक आमच्या थंय सगळीं बायलां मांडार येतात, भुरगीं बाळां मांडार येतात आनी नाल्ल फोडून सांगणे करून धाल्याची सुरवात जाता. हो धालो फक्त एक आमी बायलांचोच एक उत्सव आसता आनी आमकां धाल्याची आमी बऱ्या खूब आतुरतेन अशी वाट पळयता एवरी इयर. कारण की त्या निमतान धाल्याच्या निमतान सगळीं बायलां भुरगीं एकठी येतात, आपले सगळे सूख दूख कितें आसता, बऱ्यो गजाली आसतात त्यो सगळ्यो आमी शेअर करता एकमेकां कडेन. आनी पयलीं पासून ही परंपरा आमच्या गांवांत चालू आसा. आतां जाणट्यांनी ही परंपरा आमच्या हातान दिल्ली आसा, तेंच्या कडल्यान आमकां खुबशें शिकपाक मेळटा. पयल्या दिसाच्यान 5 राती आमी 4 दीस एक 12 जाय पर्यंत आमी हे धालो गितां म्हणटात. 5व्या रात आसता ती आमची फूल रात जागोवपाची आसता. तशें मागीर ते जेवण आसता, ती सगळे लोक आतां प्रसाद अशें म्हणून कवळास अशें म्हणून सगळीं जेवतात. आनी मागीर तशेंच लोकांच्यो ज्यो मागण्यो पूर्ण जाल्ल्यो आसता ती बी आपलो थंयसर कवळास वाडटात आनी सांगणी आपली करतात. आनी ते सगळे सांगणे बी जाल्या उपरांत आमी मागीर मांड थारयतात आनी सगळ्या व्हडा उमेदीन हे 5 दीस आमी बरे एन्जॉय करतात. आनी दर वर्सा आमी धाल्याची अशी आतुरतेन वाट पळयतात. तशेंच हो आयज आमचो लास्ट दीस आसा धाल्याचो. आयज आमचो मांड थारलेलो आसा हांगासर. आमकां खूब मजा दिसता की हे 5 राती केन्ना वयता आमकां कांय कळो सुद्दां ना. गुणावले ठाणे सत्तरीच्या श्री सिद्धेश्वर देवस्थानाचो पारंपरीक भुगत उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. दर वर्सा प्रमाण सगळ्या भक्तांनी एकठांय जावन सिद्धेश्वराच्या गुफेलगसार मांसाहारी जेवण तयार करून देवाक सांगणे घाले. या जागृत देवस्थान आशिल्ल्यान सगळ्यो मागण्यो पुराय जातात अशी भाविकांची श्रद्धा. सिद्धेश्वर देवाचो आशीर्वाद घेवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. आमचें जे देवस्थान आसा हे सिद्धाचें देवस्थान आनी हो जो सिद्ध म्हणटात तो अशें आमच्या जाणट्यांनी सांगलां की तो पयलीं कर्नाटकाचो पुरुश म्हणजे सिद्ध पुरुष आनी तो हांगासर आमच्या गोंयांत येयलो आनी हांगा आमचे गोळाली ह्या गांवांत तो स्थायीक जालो. तर स्थायीक जाल्या नंतर गांवचो जो गांवकार आसलो तो तेजी नित्य हांगासर पुजा करपाक लागलो घरा कडल्यान. पण बायलेक खबर नासली तो खंय वयता हो. त्या खातीर एक दीस अशें जालें की बायल तेज्या फाटल्यान येयली आनी तो खंय वयता ही पळोवपा खातीर. त्या वक्तार देवाक कळ्ळें की बायल फाटल्यान येता अशें म्हणून. पूण त्या देवाचें आमचें सिद्धाचें अशें आसलें की ताका बायल लागीं नाका आसली. म्हणून तेणी ती बायल थंय पावच्या पयलीं तो जो कोण पुजारी आसलो ताका तेणी सांगलें की बाबा रे आज पासून तुजी आनी म्हाजी हांगासर इतलीच भेट, हेजे फुडें आपूण वयर दोंगरार आसतालो म्हणजे आतां ज्या जाग्यार तो कळसाच्या रुपान आसा थंय आसतालो अशें म्हणून सांगलें आनी तो गेलो. आनी वयताना तेणें अशें सांगलां की तुमकां 2 फावटी आपले भेटे येवचें पडटलें पुंजेक. म्हणजे आमी भगूत जी म्हणटा आतां ते भक्ती खातीर तुमकां वर्साक 2 फावटी येवचें पडटलें. आनी ते केन्ना तर मिरगां म्हणजे जून म्हयन्यांत आनी आतां जानेवारी म्हयन्यांत. म्हणटकच त्या प्रमाणे आमच्या जाणट्यान तें चालू दवरलें. आनी वयता आसतना ताजो आवडीचो हे म्हणजे कितें की वडे. ताका वडे व्हरपाचे, गोडाची भाकर व्हरपाची, भाकरी हिली जाल्यार ती अख्खी भाकरी व्हरपाची, मोडाप ना. जें कितें करून व्हरता त्या पूर्ण आकारा सकट ताका तें पावोंक जाय अशें तें आमी ही परंपरा आमची आतां 400 वर्सां पर्यंत सादारण अशें अंदाजे चालू आसा. आनी ती अशी आमची हें आसा जागृत देवस्थान की तूं जर उलो मारलो जाल्यार तो त्या पावोंकच जाय. हांव लक्ष्मण गावडे, हांव वाळपयच्यान खोतोडे बिंबलसून येयल्लो आसा. हांव म्हाजी जे लग्नाचें जमना म्हणून हांव खूब वर्सांसून हें केल्लें आसा. पूण हांगा येयल्या नंतर म्हाका म्हाजें लग्न घडलें, म्हणजे बाय म्हाका जालें वर्सां भितर. आनी हांव खूब हितून देवाच्या कृपेन म्हाका सगळ्यांचो एक बरें आशिर्वाद मेळ्ळो. आनी देवाच्या कृपेन सगळें हांव वेवस्थीत चलता. आनी हेच्या फुडें अशें वेवस्थीत चलूं दी म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना करता.
धार्मिक भावना दुखोवपी विधान केल्ले प्रकरणात उद्देशक दत्ता नायक हांचे आड आनीक एक कागाळ नोंद. देवळां पर्तगाळ मठ विशीं केल्ल्या विधाना आड गोमंतक मंदिर आनी धार्मिक संस्था महासंघा वतीन मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद जाल्या. तर आता हिंदू देवळांनी लेगीत धर्म शिक्षणाचे वर्ग सुरू करपाचो विचार जावपाक जाय अशें गोमंतक मंदिर आनी धार्मिक संस्था महासंघाचे अध्यक्ष जयेश थळी सांगतात. धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली. आता परतून गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघा वतीन मडगांव पुलिशेंतूय कागाळ नोंद जाल्ली आसा. देवळां जे कार्य करता ताकाच लागून आयज हिंदू धर्म संघटीत आसा अशें म्हणटना दत्ता नायक हांकां क्रिस्तांव तशेंच मुस्लीम धर्मा आड विधानां करपाचें धाडस आसा काय असोय प्रश्न उपराशीत गोमंतक मंदिर आनी धार्मिक संस्था महासंघाचो अध्यक्ष जयेश थळी आनी नायकान केल्ल्या विधानांचो निशेध केला. एक्झॅक्ट विधान वृत्तपत्रांत आयल्या प्रसिद्धी जाला मंदिरां कितें कार्य करतात, मंदिरांतल्यान कितें चलता आनी मंदिरामुळे आमचो अजून देव देश आणि धर्म शाबूत आसा ही आमची संपूर्ण श्रद्धा आसा. हिंदू धर्माचे एक आधार आसा मंदिर आहे. त्यामुळे मंदिराविषयी कितें आसा ही मंदिरांची संघटना आसा. गोमंतक मंदिर महासंघ अशे अनेक ठिकाणी संघटना आसा आणि ह्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान ही जागृती चलता. तुमकां कितें जर असो प्रश्न जाल्यार उलया न्ही. हे सामाजीक हातून येवन तुमी ताचेर शिमतोडे उडयतात आणि त्यानंतर वयल्यान ताचें समर्थन करता ही चुकीची गोष्ट आसा. आमी पयलीं परतूय सांगले तुमचे वैयक्तीक देव मानप न मानप हाचे विशय आमी कांय कोणाचेर लादना, पूण दुसऱ्याच्या धार्मीक भावनाचेर उलोवपाचें. आमी ताका प्रश्न विचारता तूं अशा तरेची चर्च आनी मशिदी संदर्भात विधान करपाचें धारिश्य दाखयता, ताचेर उलयता. फक्त हिंदूच तुमकां सॉफ्ट टार्गेट मेळ्ळा काय कितें हो हातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाता जो तो उठता आनी हिंदू धर्माचेर टार्गेट करता. हिंदू धर्मान सहिष्णुता आसा, समजून घेता. हाचो अर्थ हे न्हय की भगवंतान वेळ प्रसंगी ते दाखयल्ले आसा की सुदर्शन चक्र धारणूय करचें पडटा. ज्या पद्दतीन हेर धर्मात आयतारा आणि शुक्रारा धर्म शिक्षणाचे वर्ग जातात तशेंच आमकां हिंदू धर्मियांकूय हे पद्दत आपणावची पडटली. हेर धर्माप्रमाण आमकांय भुरग्यांक धर्म शिक्षणाचे धडे दिवचे पडटले अशें मत गोमंतक मंदिर आनी धार्मिक संस्था महासंघाचो अध्यक्ष जयेश थळीन उक्तायले. सादें सोंपें आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा दर आयतारा धर्म शिक्षण दिलें वता, दर शुक्रारा धर्म शिक्षण दिलें वता आणि ही वेवस्था आमी मंदिरांकूय वेवस्था सांगपाक सुरवात केल्या. मंदिरांकूय सांगलां की ही वेवस्था आमच्या हातूंत आसची की ल्हानपणानूच भुरग्यांक जर शिक्षण दिलें जाल्यार व्हडलेपणान अशे तरेचे जे जंत आमच्या तकलेन वळवळटा ते वळोवचे ना. आमचे भितर खूब शंका कुशंका आसा. आमी मान्य करता आसपा जाय शंका कुशंका आणि वादे जायते तत्वबोध हे आमच्या हिंदू धर्माचे शास्त्र सांगता. वाद करचे विचारवंत अनेक एकत्रीत येवन वाद करतात अशें न्हय. टिकाय हो वेगळो गोश्ट आणि वाद हो वेगळो गोश्ट. समजना न्हय खंयची गोश्ट म्हणून ताचे खातीर तुमी असे प्रश्न करप न्हय. एक गोश्ट तुमकां सांगता मुद्दाम. एकट्यान बरें व्हडलें घर बांदलें. ते बांदले नंतर जो दुसरो मनीस आसलो ताका ते आर्किटेक्चरल प्लॅन काडपाचो आसलो आनी कितलो खर्च काडपाचो आसलो तो डायरेक्ट विचारतलो कसलो कमीपणा येता न्ही. तो म्हणपालो हे घर मरे 5 लाखान बांदून जावचेच ना, कोणूच आर्किटेक्ट करूं शकता ना. मागीर तो येवन सांगपाक लागलो अशें केलें तशें घडलें. फुकटचें ज्ञान मेळ्ळें. तसले प्रकार आसात. हे मुद्दम हांकां ज्ञान कमी आसा हें सांगपाक खंय तरी आपले अहंकार दुखावता. अहंकार बाळगप ना. ईश्वरा कडेन शांतपणान सगळें ज्ञान मेळटा आनी आनंद मेळटा. आयज जगान ह्याच ज्ञाना खातीर स्वामी विवेकानंदांक सुद्दां थंय मानलेलें आसा. इतलेंच आमी सांगता. कोणायकय जर शंका आसा पयलीं स्वामी विवेकानंद वाचा. भीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारतात ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाचे 2 दुयेंती सापडले. बंगळुरूच्या 8 आणि 3 महिन्याच्या भुरग्यांक ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हो व्हायरस चीनात पातळ्ळा. ह्या नव्या व्हायरसा विशीं चड म्हायती ना. केंद्राची मार्गदर्शक सुचोवणी आयल्या उपरांत फुडली उपाय येवजण करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. इंडियान सो तेच्या खातीर गोंयान कितें हे बी आसतलें पूण कितें आमी आमच्या सायडीच्यान कितें यूज करूं शकता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन हितूनच आमी करपाचें तशें कांय येवं ना. आतां पण स्टेटी कडसून कांय नासलें. प्रिकॉशन बी सद्या कांय प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय लोकांनी. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया असल्या गोष्टीक सद्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातल्यान गायडलायन येता. गायडलायन अनुसारूच करा. गोवा गव्हर्मेंट इज रेडी टू फेस सच क्रिटिकल इश्यूज. पयलींच्यान पूण नवें कितें आयलें तें आमचे कडेन कांय ना सद्या. सद्या कांयच करपाचें.
पणजेच्या सांतिनेज वाठारात रस्त्या कुशीक गांजाचे दुसरे रोप सापडले. शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्या लागसार आशिल्ल्या एका इमारती सामकार हे दुसरे रोप सापडला. शेनवारा सांतिनेज वाठारातूच गांजाचे पहिले रोप सापडिल्ले. गोळे वखदा विरोधी पंगड या प्रकरणाचो तपास करतात. सांतिनेज वाठारांत शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्या लागसर एका इमारती गांजाचे आनीक एक रोप सापडले. देखून पणजेत गांजाची लागवड सुरू जाल्या काय कितें असो प्रश्न पडटा. शेनवारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत गांजाचे पहिले रोप सापडिल्ले. स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात. तातूंत ही गांजाची रोपां सापडटात. मात ही रोपां कशी आयली होच मोठो प्रश्न आसा. आमी सध्या आसात ती म्हणल्यार सांतिनेज हांगासर जो रोड मधुबना कडेन वयता ते रोडाचेर आमी आसा. आनी हे जे झाड तुमकां दिश्टी पडटात ते म्हटल्यार गांजाचे झाड जावन आसा. आनी फाटले 2 दीस जाले हांगासर म्हणजे पणजे एरियेनूच म्हणजे काकुलो मॉला कडेन सेम हे अशेंच सेम टू सेम हेच म्हणजे जे गार्डनिंग केलेले आसा तातूंतूच एक गांजाचे झाड सापडलेले. आनी एंटी नार्कोटिक्स जे आसा तांच्यांनी येवन म्हणजे ते म्हणजे पळोवन ताका म्हणजे तेजें इन्स्पेक्शन करून ताका म्हणजे ते झाड जे आसा ते आपल्या ताब्यान घेतलेले. जाल्यार आतां परत एकदां जर आमी पळयलें जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या ह्या गार्डनिंग जे आसा बारीकशे ते गार्डनान परत एक गांजाचें झाड जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हे म्हणजे गांजाची झाडां आतां खंय तरी म्हणजे गार्डनिंग आसा ते गार्डनिंगान सुद्दां मेळपाक लागली. जाल्यार म्हणजे हे जे सीड्स आसा ते कोण उडयता आनी ही गांजाची झाडां म्हणजे पणजे एरियेन जाता कशी असो प्रश्न पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आशिल्ली. 2 दिसाचे न्हय जाल्यार एकाच दिसाचे विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकारान ही लोकांची फकाणां केल्या असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान 2019 गोंय काबार केला. देखून 2019 ते 2024 मेरेन गोंयचें पर्यटन देंवलां असोय आरोप तांणी केला. मुख्यमंत्र्यांक हिम्मत आसा जाल्यार तांणी आझाद मैदानाचेर विधानसभा अधिवेशन दवरचें अशें आव्हान विजयान केलां. What issues? The issue for the assembly session is that Pramod Sawant has made a record of a one-day session. In 13 years of my tenure as an MLA, I have never seen such a situation where a one-day session is called. It's not today. The governor's address is of no use to us. It is a speech spoken by the governor, written by the government, and which we are not able to talk about in the first day. So effectively, it's a one-day session. And what are the issues? The issues are land grab, the issues are cash for job, the issues are dwindling tourism. Every influencer today in the world is saying why Goa is going down, and that issue is not going to be discussed. Whether mining resumption is benefiting the sons of the soil there, that is not to be discussed. Whether these stray dogs are increasing and affecting tourism, that is not to be discussed. What is to be discussed? We have to say that everything is fine, all is well. Pramod Sawant's thing is all is well. They are making fun of him, and every influencer today is coming out with a thing making fun of the Goa Chief Minister. And Goa has been finished post 2019. You see, they say the golden period for tourism was 11 to 19, and we are trying our best to come to levels of 2019. Dubai has gone 40% above from 2019 to 24. We have gone 60% below from 2019 to 24. Same period, Goa's tourism is going down. So if there is no tourism, if mining is in the hands of somebody else, if there is exodus of the locals because of employment, where is Goa going? There is no Goa. So we have to resolve to make Goa again. This is Sawantwadi. This is not Goa. This is something else only. Sawantwadi also is becoming better now. I have heard that it is even they are becoming better. So हे जे कितें आहा पळय हें गोंय न्ही. गोंय परतें गोंय हाडपा खातीर आमी एक काम करपाक जाय. आनी ही असेंब्ली म्हाका दिसता आमी आझाद मैदानाचेर घेवची पडटली. हांगा घेवयात ती, बिकॉज दीस ग्रावंड बिलोंग्स टू मी. सो आय कॅन गेट एनी टायम परमिशन. आझाद मैदानाक दिवपाक कापास जाता ताका गट्स आहा जाल्यार सांगचे ओपिनियन पोल दिसाचे आनी स्टार्ट करुया. कुमारजुंवेच्या फुटिल्ल्या बांदाचे रिपेराचे काम 2 दिसां भितर सुरू करपाची ऑर्द कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या म्हणून आमदार राजेश फळदेसायन सांगले. तशेंच बांद फुटपाच्या घडणुकेची म्हायती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराकूय दिल्ल्याचे फळदेसायन सांगला. कांय जाण बेटेच प्रसिद्धी खातीर मिडिया मुखार व्हडली आश्वासनां दितात म्हणून फळदेसायंची विरोधकांचेर टिका.
हो एक ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर म्हणजे ऑलमोस्ट 1.8 म्हणजे 2 किलोमीटर हो बांद आसा जवळ जवळ. तो आतां ताबडतोब जर बांदतलो जाल्यार ताका खूब टायम आसा. जर आतां बांद बांदतलो जाल्यार ताका माती व्हरपाक थंय गाडी मेन म्हणल्यार वचना. आतां आमचो थापणा म्हणून एक गांव आसा, त्या थापणांतल्यान बाकीचे त्यांच्या अध्यक्षा कडेन तेंचे कडल्यान जर उलोवन तो कशा पद्दतीन आमी थंय गाडी व्हरून जर बांदतले, कारण तांकां भरपूर लुकसाण जाला. तितून शेतकरी आपले म्हाका दिसता कोण 3000 स्क्वेअर मिटरान भाजी लायताले, कोण 4000 लायताले, अशें करून सगळे शेतीचेर डिपेंड आसलेले. आणि अक्षरशः ते इवन आता जर बांद ना जाल्यार ते म्हाका दिसता थोड्या तेंपान ती घरां सुद्दां बुडोवंक म्हणजे घरां सुद्दां कॉलॅप्स जावंक शकता अशी सिच्युएशन आहा. सो हांवें ताबडतोब आतां वचोन कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारला. आयज जाली 5 तारीख, हांव दनपारां गेल्लो. 7 तारखेच्यान काम सुरू करपाक हांवें ताका ऑर्डर दिल्या. पयशे म्हणल्यार कितलेय पडो पण काम म्हणल्यार तूं सुरू कर. गव्हर्मेंट आमचो मुख्यमंत्री सातत्यान आमकां साथ दीत आसता. मुख्यमंत्र्या कडेन जर बसत आनी WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर किंवा आमचो रवी नायक सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हे आमकां ना म्हणचे ना, पण थोडो प्रोसिजर जो गव्हर्मेंटाचो आसा ताका थोडो टायम वयता. पण हांव त्या टायमाक आनी रावचो ना. 7 तारखेच्यान काम सुरू जावपाक लागून हांवें एका कॉन्ट्रॅक्टराक पयली ऑर्डर दिल्या. फाल्यां दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर जो माती घालता आमचो सुनील भोमकार म्हणून ताका हांवें फाल्यां सांगला तूं ताबडतोब फाल्यांच्या फाल्यां यो आनी तो बांद म्हणले 2 किलोमीटर आहा हेजे म्हणले तुका हांव कॉन्ट्रॅक्ट म्हणले तूं घे आनी ताबडतोब बांद. कारण शेतकऱ्यांक लागून हांव कितेंय करपाक तयार आहा. कारण आमचे शेतकार जो गांवचे लोक आहा गांवान आमचे ते फक्त तेजेर डिपेंड आहा आनी तेंचे म्हाजे कडेन पळोवपाक जायना म्हणून बाकीचे कांय पडलेले ना. पण हे ताबडतोब जून येवच्या पयलीं परत तेंचेर ही परिस्थिती येवची न्हू, म्हणजे हे त्रास जावचे न्हू म्हणून ते अर्जंट हांव घेतले. तुमचे जे कांय विरोधक किंवा जे थंयसरले लिडर कुंभारजीचे बाकीच्या ते थंय भेट दितात, ते थंय लोकांक आश्वासनां दिवपाक लागले. सो तेचेर तुमचो कितें हें आसा? तांकां कांय अर्थ ना. ती आश्वासनां हे 25 वर्सां जाली ते दीत आसता. तोंडान फक्त उलोवन थंय मिडियाचेर येयले आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक येता आनी हेजे शिवाय तेंच्या पलीकडे कितेंच जावपाचें ना. लोक तांकां पक्के वळखल्ले आसा. लास्ट 25 वर्सां जावं थोडे जाण आहा ते 5 वर्सां अशें तेंचे सगळ्यांचो स्वभाव आनी जे सगळ्यांची पद्दत काम करपाची हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. फक्त थंय येवन फटाशे फोडपाचें काम तेंच्यांनी करपाचें. प्रॅक्टिकली कितें काम करूंक जाय पळय तें काम फक्त हांवूच करूंक शकता आनी आमचें कितें मागीर पळोवपाचें ना. आतां समती ऑर्डर दिल्या 7 तारखेर काम सुरू जातलें. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. सोमवार दिनांक 6 जानेवारी 2025 सकाळी श्रीस महाअभिषेक, कुंकुमांचन, रात्री जागर, ऑर्केस्ट्रा, शिबिकोत्सव, श्रीची फुलांच्या रथातून मिरवणूक, आरती, प्रसाद व ऑर्केस्ट्रा. आपले स्नेहांकित श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण संस्थान कार्यकारी मंडळ, फातर्पा, गोवा.